सांकवाळे सिंपल वाठारांत रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग कामावेल्यान पेटले। आपल्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन रस्तो नाका म्हूण आदली उपसरपंच अर्चना नायकान काम आडायले। पुलीस फोर्स घालचो पडलो। वाठारांत 7 घरां आसात, तांचे खातीर म्हूण PWD रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग करता। बोवाळ जाल्ल्यान काम बंद करचें पडलें। इतकेंच सांगता कितें सांग, आमचे जे पर्सनल प्रॉपर्टी आसा पळय थंय हांव घालूंक दिना रोड। आनी दुसरें हांव एलिनाचेर मुद्दम हें करता। कित्याक सांग, हेच्या पयलीं आमच्या जाग्यार न्हय थंय नळ घातलेलो आनी तिने बाय फोर्स सकाळी फुडें पोलिसांक हाडून हांगासर नळ हें करपाक लायलो। हांव म्हणटा की तिने 1 and 14 फॉर्म दुसऱ्याचे प्रॉपर्टीचे पेपर सगळे तिच्याच कडेन दवरपा न्ही तिने, ते म्युन्सिपाल्टीन कित्याक दवरता तर ती। आनी दुसरें म्हणजे कितें, सकयल वचपाक म्हाजें घर आसा तें बी म्हाजें आमचें। आनी ती शेजाऱ्याक ती आतां जे 2 लोक जे उलयता पळय हांगासर, जे म्हाजे जे हांगासून वयतले मनीस पळय तशेंच तेय वयतले त्या रोडार। त्या खातीर रोड चकचकीत करपाची गरज ना। 40 वर्सां जाली आमी सुद्दां लग्न जावना हें तेन्ना तो रोड हांगसरलो। तो कितें करी पंचायत हें करताली, डांबर बी घालीत आसताली। आतां तो मॅडमीन PWDचे हितून हॉट मिक्स करपाक हें केलो। ती हांगसर एक ओनर आहा ती तो तेची नाका म्हणटा, रोड करया नाका, बंद दवर, थंयच्यानूच बंद करा आनी असं करा ह्या वटेन। म्हणजे त्यात मॅडम बी येवन सगळे हे कलेक्टर येयलो, हो येयलो, मामलेदार जॉयंट येयलो, सगळे येयले। आता तिने कितें सांगलें मॅडमीन वचून आपण पंचायतीच्यान तुमगे सगळें हें घेवन येता आनी लिगली आपण करून घेता म्हणून सांगलें तेंकां वंदना। आनी खूब घरां थंय 10-15 लोक आसा थंय त्या वटेन वचपाक। आमी पंच जाली न्ही, तेज्या उपरांत आमी तो रस्तो केला। आमी पंचायतीन गेला, तेणें कांयच करूना। ती म्हणटा ती रस्तो करून दिना ना ना, तेणें कांयच करूना। आतां वयल्यान पयर 2 वर्सांनी करूंक आयल्या, तो वर्सान तेणें तो आडयता, तेंकां वापराचो म्हणटा। ती म्हणटा रोड कोणा रोड जाय का कितली घरां हांगा? हांगा सगळीं वाड्यावयली घरां आहा मरे, सगळीं वाड्यावयली घरां। हांगा सिलिंडर येता, डॉक्टर जाय पडटा, ताका चलोन हाडटा डॉक्टराक। पर्वरे मांडवीच्या 3ऱ्या पुलाचें काम चालू आशिल्ल्यान पत्रकार कॉलनी कडलो सर्व्हिस रोड बंद केला। कॉलनीतल्या लोकांक बरे पयस वचून रस्त्याक भोंवताडो घालून परत येवचें पडटा। प्रकरण तांणी GSIDCचो उपाध्यक्ष आमदार सिद्धार्था कडेन पावयला। GSIDCन सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें। 8 दिसां भितर खंय उपाय काडटले। सर्व्हिस रोड जातले म्हणून आमी आशेन आसले। मदींच हे पुलाचें काम जाल्या कारणान आमचें सर्व्हिस रोडाचें काम सामकें बंद उरलें। आनी हांगर पर्वरचे हावजींग हातून पत्रकार कॉलनीचे बाकीचे लोक पळय आहा तांकां खूबच त्रास जाले। हांगर वाटूच बंद केली। पूल आमकां जावोत, पण पूल जावच्या पयलीं आमचो विचार केलो ना आमचें कितें जाय तें। तेका लागून आमकां हे आतां प्रसंग येयलो आमकां मारपाचो। आमच्या आमदारांनी खूब आवाज काडलो, पण सो फार कांयच जायना। तेका लागून आतां थोडी तरी सोय जाता जाल्यार बरें आहा। हांगा पत्रकार कॉलनीक गावतांचे नागरिकाचो डिमांड आशिल्लो। आमी हे पुंडलीक नगर सर्कल बंद केल्ल्यान मांडवीचे पुलाचें काम चालू आशिल्लें, ताका लागून सर्कल बंद केल्लें। तांची मागणी आशिल्ली की तांची जे व्हेकल्स येता 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर तांकां बरेच फुडें वचचें पडटा आनी थंय मातशें टर्न डेंजर जाता। सो ताका एक सोल्युशन काडपाक, तोडगो काडपाक लागून आयचें इन्स्पेक्शन दवरिल्लें। सगळ्यात तांच्या नागरिकां बरोबरच गेले, सगळे आमी हें केलां आनी तांकां सांगलां की फुडें एक आमी जे रावल्या ताजे एक 150 मीटर फुडें वचून थंय रावंड अबावट करता। सो इट इज नॉट क्रॉस परपेंडिक्युलर टू ट्रॅफिक, इट विल मर्ज विथ द ट्रॅफिक। सो सेफ्टी वायज ऑल्सो इट विल बी एप्रूव्ड। केन्ना जातलें फुडल्या 8-10 दिसां भितर आमी करतले। घेवया एक विराम।